नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल, योगा तुमका सगळ्यांक परत एक फावट आणि एक नवीन एपिसोड घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा. मानसी 2020 द नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा. एक कॉन्टेस्ट जो आसा तो आमी मार्च ह्या म्हयन्यान ऑडिशन घेतले आणि ताच्या नंतर सगळ्यांक खबर आसा की लॉकडाऊन जाले. लॉकडाऊना नंतर आमचे गोंयूच न्ही, भारत पुराय वर्ल्ड एका महामारी कडेन झगडटाले, अजुनूय झगडटा, ती म्हळ्यार कोरोना व्हायरस. आता हो पॅन्डेमिक सोंपा पर्यंत आमी जायते जे आमी भायर भोंवपाक वताले किंवा इव्हेंट्साक वताले, हे इव्हेंट्स आमकां पळोवपाक मेळचे ना. तातूंतच आमचो मानसी सुद्दां आडकून उरलेलो आसा, सगळ्यांक खबर आसा. पूण मानसीन जे आमचे कंटेस्टंट आशिल्ले, पार्टिसिपंट आशिल्ले, तांची वळख करून दिवपा खातीर एक खाशेली कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ली आसा. आणि तातूंत आमी सगळे जे आमचे कंटेस्टंट आसा तांची आमी वळख करून घेतात, तांच्या बद्दल जाणा जावन घेतात, तांकां कितें आवडटा किंवा मानसी बद्दल तांचे व्ह्यूज कितें आसा हे सगळे एक तुमच्या मुखार दवरपा खातीर. आणि स्पेशली आमचे कंटेस्टंट जे पार्टिसिपंट आसा ते कोण आसा, तांचे विचार कितें आसा हे तुमच्या फुड्यान पावपा खातीर आमी हो एक शो तुमच्या मुखार घेवन येता. आयच्या ह्या शोन आनीक 3 कंटेस्टंट आमच्या वांगडा आसतले आणि सगळ्यांत पयलीं हांव वेलकम करता समृद्धी प्रभू हांचे. समृद्धी, वेलकम टू द शो. थँक्यू. तशेंच आमच्या बरोबर आसा दुसरे कंटेस्टंट, ते म्हळ्यार दीपा कलगुटकर. दीपा, वेलकम टू द शो. थँक्यू. आणि एक कंटेस्टंट आमच्या बरोबर आसा स्वेला परेरा. स्वेला, वेलकम टू द शो. थँक्यू सर. I'll start with the first contestant. ताजे बद्दल आमी जाणून घेवया, ते म्हळ्यार समृद्धी प्रभू. समृद्धी, तुज्या बद्दल म्हाका सांग, तुजें प्रोफेशन कितें, तुका कितें आवडटा, कितें करपाक हॉबीज तुजी कितें आसा, त्यो सगळ्यो गजाली म्हाका तुज्या बद्दल सांग. हांव एक्चुअली म्हजें प्रोफेशन, हांव कॉन्टी शेफ आसा, कॉन्टिनेंटल शेफ. बट मॉडलिंग म्हजें सामकें पॅशन, म्हणून हांव तें सगळें सोडून मॉडलिंगान आयलां. आनी सामकें म्हणजे सगळें म्हजें तन धन मन सगळें हरपून सारकें मॉडलिंगान हें आसा. आनी म्हजे कडेन खूब टायटल्स, पेजंट्सांनी वता हांव, शुटिंग्स करता. मागीर म्हजें सद्या एक आतांच हालींच एक 15 दीस पयलीं सॉंग आउट जालां, चली गो तूं. तितून म्हाका चडशीं जाणां गोंयान आतां वळखुपाक लागल्या. क्या ते बात आहे. आनी म्हाका चडशें मिन्स एक्टींग, डान्सिंग, सिंगींग म्हणजे कला तितूनच आसता हांव, कलेनूच फक्त. बरी गजाल. आणि जर तुजे कडेन अशी कला आसा जाल्यार ती लोकां फुड्यान येवपूय भरपूर बरी गजाल. पूण म्हाका सांग, यू सेड तूं कॉन्टिनेंटल शेफ, पण तुवें तें कंप्लिटली सोडलें काय स्टील यू आर वर्किंग? ना, कंप्लिटली सोडलें हांवें तें. आनी हांव म्हणजे जॉबूच म्हाजो ड्रॉप करून आसा. हांव आतां मॉडलिंगानूच आसता. हांव कितें तें मॉडलिंगानूच करता. हेंच प्रोफेशन केलां, पॅशन तें प्रोफेशन केलां हांवें आतां. सो टेल मी समथींग अबाउट युअर फॅमिली. कशें कितें आसा, घरा कडेन कोण कोण आसता आणि बाकीचे सगळ्यो गोश्टी? ओके, म्हज्या फॅमिलीन हांव, मिस्टर आनी बाबू आनी म्हजी एक माय आसा. जाले 21 जाणां. तांचो सपोर्ट कसो कितें आसता? आसा, बट चड ना, बट आसा. हांव फ्रँकली सांगता की सपोर्ट ना. सपोर्ट ना कोणाचो. बट स्टील एक जिद्द फटोवपाचो आसा. काय ना. पण स्टील एक जिद्द हय, आसा की जिद्द आपूण. आसा आनी करपाक जाय आनी करतलें, अचीव करतलें. That's nice. So apart from modeling, तुका आनीक कसली हॉबीज, तुका कितें आवडटा आनीक? डान्स ऑर पेंटिंग अशें कितें स्पेशल? डान्स आवडटा, सिंगींग करता हांव. चड अशें म्हणना की हांव सारकें प्रोफेशनल सिंगर, बट मातशें कितें तरी म्हणटा, बट सुरान म्हणटा. मातशें म्हणटा, पण सुरान म्हणटा. सुरान म्हणटा. हो कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. कारण म्हाज्या सारक्या सिंगरा कडेन हो कॉन्फिडन्स जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता की हांव जेन्ना गाता तेन्ना सायडीकले 5 जाण तरी उठोन वतले. पूण हो कॉन्फिडन्स आसपाक जाय, गाता ते सुरान गाता आसतलो तरी म्हणून. बट दॅट्स नायस समृद्धी. खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन. कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट, ते म्हळ्यार दीपा कलगुटकर. हाय दीपा. हॅलो. सो म्हाका सांग, तुजे बद्दल सांग, तूं प्रोफेशनली कितें करता आणि तुका हॉबीज कितें आसा, कितें कितें आवडटा? माझी हॉबीज म्हणल्यार म्हाका डान्स खूप आवडटा पयलीसून. आणि हांव आतां एक मीन्स ऑफिसान एक असिस्टंट म्हण आसा सोलराचे. सो असिस्ट करतात थंय. आणि माझो एक चलो आसा, मिस्टर. आमी तिगाय जाणां रावता. आणि अशें सांगपाक गेल्यार म्हणल्यार म्हाका पयलीसून डान्स म्हाजो पयलीसान, एक्टिंगूय म्हाका खूब आवडटा अशें. आणि काय अशें काय ना. बट सो तुका डान्स आणि एक्टिंग खूब आवडटा. ताचे येस व्यतिरिक्त येस. अशें आनीक कितें एक्स्ट्रा करिक्युलम एक्टिविटी म्हळ्यार तुका पेंटिंग ऑर बाकीच्या गोश्टींनी अशी आवड कशी? अशें काय ना. चडशें म्हाका
डान्सिंगान सो हांवें जेन्ना डान्साचे मानसी पयले टीव्हीचेर तेन्ना येस सो हांवें ते घेतले हांवें ते एड्रेस आनी फोन मारलो लास्ट मिनटाक हांवें फोन केलो आनी सो तो म्हाजो जालो सक्सेस सो म्हाका खूब एक फर्स्ट आमकां स्टेज म्हाका परफॉर्म करपाक मेळ्ळा सो हांव ते खूब बरें फील करता सो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या म्हणजे स्टेजीचेर येवपाक आनी हांवें ते करून दाखयला आनी मिस्टरानूय म्हाका सपोर्ट केला सो फुडें सरपाक आतां फुडें पळोवया कितें जाता तें Thank you very much, Deepa. Moving to the next contestant, Shwela. Shwela, tell me something about you, what you like, and what's your hobbies. So, मेन म्हळ्यार म्युझिशियन जावपा आनी सिंगर जावपा आनी मानसी हेचो प्लॅटफॉर्म जे म्हाका मेळ्ळें म्हगे टॅलंट दाखोवपा क्या बात है. So you want to become a musician, तुका म्युझिशियन जावपाक जाय. So म्युझिक डायरेक्टर जावपाक जाय का सिंगर जावपाक जाय तुका? मेजर तुका कितें आवड आसा? दोन्ही आवड आसा. बँड करपाक जाय. ओ वाव, बँड तुका तयार करपाक जाय. बरें म्हाका सांग, तू स्टेजीर बीन परफॉर्म करता? खंयच्या बँडाक बीन परफॉर्म करता तू? सद्याक केलना बट कॉम्पिटिशन्सां वयता आनी हे मानसीक ग्रेट प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें म्हाका. बरें म्हाका सांग, तू कितें करता? कॉलेज करता और कितें करता? सो हांवें म्हगे 12th केलें आनी आतां म्हाका हेच प्लॅटफॉर्म करपाक जाय, मुखार व्हरपाक जाय, म्हगे टॅलंट मुखार व्हरपाक जाय. आफ्टर 12th you want to join completely म्हणजे तुका टोटल सिंगिंग और म्युझिक फिल्डान वचपाक जाय. बट what about your further studies? कितें तुज्या तकलेन आसा की बाबा ग्रॅज्युएशन करतले और कितें आसा तकलेन? सो पयलीं म्हाका हें पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक जाय. एक ड्रीम कम ट्रू. सो म्हाका म्हगे म्युझिकांकू म्हाका करपाक जाय, म्हाका हितूंकू लायक जॉब मुखार चोवपाक जाय. बरें म्हाका एक सांग, म्युझिशियन सो म्युझिशियन जावपाक जाय, म्युझिक फिल्डानूच जॉब पळोवपाक जाय, खूब बरी गजाल. बट एज्युकेशन सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसा. आय एम नॉट सेयिंग म्युझिक इज म्युझिक टिचर जावपाक जाय. एक भुरग्यांक थियरी आमकां शिकयताय ते भाशेन म्हाका भुरग्यांक थियरी शिकोवपाक जाय, म्युझिशियन टिचरूय जावपाक जाय. सो हांव तेंकां प्रॅक्टिकल्सूय शिकोव आनी थियरी शिकोव. क्या बात आहे. सो स्वप्न व्हडलें आसा आनी तितलेंच ध्येय व्हडलें आसा. आनी जर मनान जर विचार करीत जाल्यार खंयची गोश्ट अशक्य अशी ना. म्हाका दिसता स्वेला तूं नक्की टिचर जातलें, भुरग्यांकूय शिकयतलें आनी स्वता एक बरें म्युझिक डायरेक्टर सुद्दां जावन आमकां थोड्या वर्सांनी पळोवपाक मेळटलें फॉर शुअर. सो कमिंग बॅक टू समृद्धी. सो लॉकडावना वेळार खुबश्यो गोश्टी आमी पळयल्यो. म्हळ्यार जेन्ना लॉकडावन सुरू जालें ते आतां पर्यंत लोक घरा कडेन आशिल्ले, फॅमिली वांगडा टायम घालयलो. सो एक गोश्ट आसली की नवीन कितें तरी शिकप. ह्याच बोवळान एक नवीन शिकपाक मेळटालें. सो ह्या लॉकडावनान तूं कितें नवीन बीन अशी गोश्ट शिकलें बीन? हांव नवीन अशें कांय शिकूना, बट जे म्हाजे पेजंट्स पळय ते ऑफलायन जाताले न्ही स्टेजीर, ते म्हाका ऑनलायन कशें करप ते सगळें कळ्ळें. मी सगळें रॅम्प वॉक आनी हे ते सगळे व्हिडिओ करप, म्हणजे तितूनच आख्खो लॉकडावन घालयलो हांवें. सो तूं स्वताच व्हिडिओ बीन करतालें काय तुका कोण हेल्पूय करतालो ह्या गोश्टी खातीर? हय, हेल्प करता. म्हजो एक मानिल्लो भाव आसा दिप्तेश दलवी म्हणून, तो म्हाका हेल्प करता आनी तोच सपोर्ट करता म्हाका हे सगळ्या हितून. सो तुमी शूट करताले एंड देन ब्युटीचे पेजंट, ऑनलायन ब्युटी पेजंट्स आसात हय ताचेरूय भाग घेताले? हय, ऑनलायन. सो तेच्या व्यतिरिक्त हय, आनी कितें घरा कडेन अशें नवीन कितें शिकला? आनी हांवें अशें कांय करूना. सगळं बसूनच टीव्ही पळोवन, खावन जेवन मातसो वेट पुट ऑन करून गेलो म्हाजो लॉकडावन. वायट दिसता खूब वेट पुट ऑन जाल्या उपरांत? ना ना, मातशें चबी बरें दिसता न्ही. दॅट्स नायस. ओके, बट ह्या लॉकडावनान येस खूब जाणांनी घरा कडेन नवीन डिशीसूय केले आसतले आनी नक्की समृद्धी तुवेंनूय ट्राय केला आसतलें घरा कडेन नवीन डिश? केक, ऑरिओ केक. बिस्कीट, इनो घालून केक केला हांवें. आमचे जितले कंटेस्टंट आसा न्ही तातूंतले 80 to 85-90% जे कंटेस्टंट तांच्यांनी घरा कडेन केक किंवा कुकिंग रेसिपी नवीन ट्राय केल्या फॉर शुअर. आणि खूप बरी गोष्ट आहे, कारण जेन्ना फॅमिली एकठांय येता तेन्ना एक क्वॉलिटी टायम आमकां वांगडा घालोवपाक मेळटा आणि तातूंत कुकिंग हो आमच्या सारको लागचो विशय आसा जो आमी सगळ्यांच्या मना पर्यंत पोटान पर्यंत पावपाक शकता. आणि एक नवीन जे कनेक्शनां आसा ती जोडपाक शकता.
हांव वयता दिपा कडेन. दिपा, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान तुवें कितें केलें? नवीन कितें शिकलें ऑर कितें ट्राय करतालें घरा कडेन बीन? कारण खुबसो वेळ घरा कडेन आसताले, फॅमिली वांगडा आसताले. कितें आसलें? घरा कडेन म्हटल्यार लॉकडावनान म्हटल्यार थोडे दिवस घरान उरले हांव. मागीर तेजे नंतर घरान चेडो हा म्हणटगीर आवडटा ती रेसिपी सांगप, सो ती हांव ट्राय करप. आनी हांवें सुद्दां समृद्धीन अशें सांगलां की केक केलो ओरियोचो, सो तो हांवें ट्राय केल्लो, जालो सक्सेस. सो पण कुकिंगान एक टायम आशिल्लो की मार्केटान बिस्किट्स मेळनाशिल्ल्यो, तो फक्त आतां कळटा म्हाका कित्या खातीर त्यो. येस, सो ती ओरियो एक हांवें ट्राय केल्या आणि अशे रेसिपी सुद्दां केल्या हांवें अशे एक. आनी मागीर तेजे नंतर मागीर कामां जॉईन जालें परत. मागीर सारकें बिजी रुटीन, सकाळी उठ, चल्याले कर, मागीर रांद, आनी परत कामां वच, रिटर्न यो, परत भुरग्याले करपाचें, परत कामां वचपाचें. खूब टील मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग म्हाजें 6 o'clock चालू आसतालें काम. सो हें कर तें कर, सो म्हाजें सारकें बिजी शेड्यूल सारकें अशें जातालें म्हाका. सो ह्या बिजी शेड्युलान म्हाका एक सांग की तूं डान्स प्रॅक्टीस किंवा डान्साचेर लक्ष केन्ना दिता गो? येस, सो डान्स प्रॅक्टीस न्ही, जेन्ना मानसी पयलें न्ही हांवें तो जितलो दनपारचो म्हाका सुद्दां येवन सुद्दां एक हाफ एन आवर मेळटालो, तेन्ना हांव ते पळयन हांव शिकतालें. आनी संडे तर हांव सगळें काम करून मेकळें जावन हांव ते प्रॅक्टीस करून हांवें ते डान्स म्हाजो स्टेजीर हाडलो कसोय तरी आनी केलो हांवें. सो आतां कितें जाता, मदीं जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव ट्राय करता, पूण शक्य आसल्यार नाजाल्यार मेळना चड अशें पळोवपाक गेल्यार. तुवें मारगांव ऑडिशन दिल्लें न्ही? ऑडिशनाचेर येता हांव थोड्या वेळान, पूण ताच्या पयलीं हांव स्वेलाक विचारपाक सोदता. स्वेला, ह्या लॉकडावनान तुवें नवीन कितें केलें, नवीन कितें शिकलें, नवीन कॉम्पोजिशन कितें केलें? न्यू सॉंग्सची येताली ती हांव प्रॅक्टीस करतालें. प्रॅक्टीस घेवन कॉर्ड्स घान तें गिटार बसय जाल्यार चोयतालें, आनी मागीर तेश कोन्न हांव करतालें. सो नवीन कॉम्पोजिशन तयार करतालें तूं घरा कडेन? हय, म्हळ्यार ती सेम सॉंग्स मातशे दुसरे भाशेन. Okay, nice. But do you have any YouTube channel or something? नो, अजून स्टार्ट केलना. अशें कितें विचार आसा तुज्या तकलेन बीन YouTube चॅनल बीन सुरू करपाक जाय? हाय, पयलीं सद्या मुगे ग्रेड्स दिता. मुगे एग्जाम लॉकडावनान सुद्दां स्कूल बंद हा, सो मुगे सगळी ट्रिनिटी एग्जाम्स दिन हांव मुगेलें हें करता, स्टार्ट करतलें. क्या बात है. But which instrument do you play? I play keyboard. Keyboard? Oh, that's nice. आणि सो ह्या लॉकडावनात तू नवी कॉम्पोजिशन तर शिकलेत, बट डू यू हेल्प युअर मदर कुकिंग करता आसतना, रांदता आसतना हेल्प बीन करता तू? केन्ना करता. केन्नाय करता, डेली ना? सो ह्या लॉकडावनात तुवें कितें डिश बीन घरा कडेन ट्राय केलो काय ना? चिकन केल्लें. सो म्हाका दिसता चिकन हेज म्हाका खूब जाणांनी ट्राय केला आसतलो घरा कडेन, एक नवीन कितें तरी डिश करया म्हणून चिकन यूज करून. बट नायस, घरा कडेन हो क्वॉलिटी टायम शेअर करपाक मेळ्ळो खरो. तातूंतल्यान आमी खुबश्यो गोश्टी शिकल्या आसतले स्वता खातीर आनी आपल्या फॅमिली खातीर, आपल्या समाजा खातीर, हें नक्की आसा. समृद्धी, कमिंग टू यू नाव, म्हाका सांग, मानसी हो जो जेन्ना कॉन्सेप्ट तुवें आयकलो कॉन्टेस्ट घेता म्हणून, सगळ्यान पयलीं तकलेन तुजें कितें आशिल्लें आनी कित्याक म्हणून जॉयन जालें तूं मानसी कॉन्टेस्टाक? मानसी हो कॉन्सेप्ट प्रुडंट मिडियाचो, आनी प्रुडंट मिडिया सद्या नंबर 1 आसा गोंयान. सो ताजेर आयले जाल्यार फेमस जातले ऑब्वियसली. हो एक लॉजीक, म्हणजे लॉजीक आसा कितें तरी ताच्या फाटल्यान. आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा की हांव मॉडल म्हणटकीर म्हाका फेमस जावपाक जाय. क्या बात है. सो जेन्ना तुवें तयारी केली आनी मागीर ऑडिशन रावंडाक आयले, कसो कितें आशिल्लो ऑडिशन रावंड? कितें परफॉर्म केलें? आनी जजीसा फुड्यान जेन्ना क्वेश्चन आन्सर रावंडाक आयले, कितें दिसतालें तुका? आनी हाव वॉज द ऑडिशन ओवरऑल? हांवें डान्स परफॉर्म केल्लो, आनी मेन म्हणल्यार जी जजीस बसलेली न्ही ती मिन्स म्हणजे हांव मातशें हें जालें, कित्याक आमच्या मॉडलिंग इंडस्ट्रींतली ती मातशें नर्वस जालें तांच्या हुजीर, ती कितें विचारताली ती. मिन्स हांवें कन्फ्युजन जालें म्हाका खूब सामकें तांकां पळोवन, कित्याक म्हणल्यार ती आमच्या मॉडलिंग इंडस्ट्रींतली. भंय दिसलो मातसो? हय, हांव कितें चुकलें काय आनी कितें काय. बट ओवरऑल मागीर एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तुजो? तुवें परफॉर्म डान्स केल्लो न्ही? कित्याक लागून जाणा, वेल म्हणजे सारकें आसलें, वेल मॅनेज्ड आसलें सगळें सिस्टमॅटीक. हांवें इतले पेजंट्स केला ती अबड दबड की ते करपाक जाय म्हणून करपाक जाय. आनी मेन थींग म्हणल्यार सगळे पेजंट्स केले तितून हांवें पयशे घातल्या म्हजे स्वताचे. हो मानसी असो आसा की विथआउट म्हणजे तेजो
म्हणजे ते कोणीय करपाक शकता. ते बाबडे कोणाचे म्हणजे तेजे टॅलंट आसपाक जाय आनी तेका टॅलंट दाखोवपाक म्हणून म्हणजे कोणाकूय हे पडटा. नाल्यार पेजंट्सान कोणूय वतली आशिल्ली. एक्झॅक्टली. एक जे समृद्धीन गोष्ट सांगली ती खऱ्यांनीच म्हाका परत एकदा सांगचेशी दिसता. ही जेन्ना मानसी हो प्रोजेक्ट आमी फुडें हाडिल्लो त्या वेळार खुबश्यो अश्यो गजाली आमच्या नजरेक आयल्यो की खुबशे पेजंट्स जातात जातूर पयशे घेतले वता आनी मागीर ते फायनलीच्या नांवाचेर एक बारीकसो इव्हेंट करतात आनी तो इव्हेंट थंयच्या थंयच सोंपता. सो जेन्ना आमी कॉन्सेप्ट हाडिल्लो तेन्ना एक विचार आशिल्लो की आमी कंटेस्टंटा कडल्यान पयशे घेवचे न्ही आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर जे बरे कंटेस्टंट आसा, जे टॉप 20 आसा कंटेस्टंट, तांकां फुडें व्हरून बरो ग्रूम करून तांचे फायनलीक एक बऱ्यापैकी स्टेज प्रेजेंट करप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा. आनी अशे पेजंट्स गोंयांत जावपाक जाय जाणे करून सगळ्यांनी जे मॉडल्स अपकमींग मॉडल्स आसा किंवा गृहिणी आसा जांचे गृहिणी आहा ज्यांच्यो कितें तरी करपाक सोदता, तांचो टॅलंट दाखोवपाक सोदता, पूण अशा गोश्टींचे फुडें सरोन वचोनाका जी गोश्टी फोटोवपा खातीर आसता, पयशे घेवपा खातीर आसता. परत एक फावट सांगता, लक्षांत घेयात की बाबा तुमी तुमचो टॅलंट दाखोवपा खातीर करेक्ट स्टेजीर वयता काय ना ते पळयात आनी मागीरूच फुडें सरात. अश्यो जायत्यो गजाली आसा ज्यो आमच्या नजरेक आयिल्ल्यो आसा की पयशे घेता आनी फायनलीच्या नांवाचेर फक्त एक बारीकसो इव्हेंट करता पेजंटाच्या नांवाचेर. सो प्लीज अशें करूं नाकात. आनी जे कोण हे करता तांकां सुद्दां हांव एक जस्ट एडवायस दिवपाक सोदता की लोकांची फिलिंग्स आसता हातून. जायते कंटेस्टंट आसता, जायते टॅलंटेड विमेन्स आसता, जायते टॅलंटेड आर्टिस्ट आसता, तांचे फिलिंग्स आसता, तांकां खंय ना खंय तरी फुडें येवन आपली कला लोकांच्या फुड्यान दाखोवपाची आसता. ह्या फिलिंगा कडेन तांच्या खेळ करूं नाकात आनी फोटोवपाचे बिझनस प्लीज करूं नाकात. आनी लोकां कडेन मागता की अशा बिझनसा कडेन तुमी फुडें सरो नाकात. बट समृद्धी तुमी खरें एक बरी गोश्ट सांगली आनी म्हाका दिसता ही गोश्ट प्रत्येक जे अपकमींग आर्टिस्ट आसा, अपकमींग मॉडल्स आसा तांचे कडेन पावची गरज आसा की तांच्यांनी अशें करपाक जायना. सांग समृद्धी कितें म्हणटाले तूं? आतां म्हाका दिसता हांवें हो इशू रेज केला न्ही, आतां सगळे ऑर्गनायझर म्हाका येतले धरपाक. जे ऑर्गनायझरच्या मनाक लागला आसतली ही गोश्ट ते धरूंक येतले. बाकीचे कोणूच येवचे ना, दॅट्स फॉर शुअर. कारण जी गोश्ट आमी उलयल्या ती तितपत खरी आसा आनी ती ह्या ऑर्गनायझराक जर लागल्या जाल्यार तेच तुजे कडेन उलोवपाक येतले. बाकीचे कोणूच येवचे ना, फॉर आयल्यार शुअर. सुद्दां जाता हांव भिना, तोंडार सांगतले. आणि तोच एक मानसीचो कॉन्सेप्ट आसा, भिनासतना फुडें सरप आनी द सुपर वुमन, नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा. समृद्धी थँक्यू. दीपा हांव तुजे कडेन येता. दीपा म्हाका सांग, जेन्ना तुवें मानसी बद्दल आयकलें, जेन्ना तुवें म्हटलें की आपूण फोन केलो, लागलो फोन, सो पयलो विचार कितें आशिल्लो तुज्या तकलेन की आपूण बाबा वतले आनी प्रेजेंट करतले, कितें आशिल्लें तकलेन? जेन्ना हांवें पयलें टीव्हीचेर मानसीचो एड तेन्ना हांवें ठरयलें येस म्हाका वचपाक जायत आनी तें हांवें केलें. तुका फोन मारलो आनी हांवें नांव बरयलें आनी केलें म्हाजें. आनी सो म्हाका एक डान्स म्हजो न्ही सारको मनांतल्यान आशिल्लो एक स्टेज परफॉर्म करपा खातीर, कित्याक हांव ल्हानपणी स्कुलांनी सुद्दां हांवें डान्स खूब केला. सो ती एक आतां म्हाका मेळ्ळा जेन्ना लग्ना नंतर एक बाय वुमन, सो आपणाले एक टॅलंट दाखोवपाक आनी फर्स्ट म्हाजी ती स्टेज परफॉर्म करपा खातीर आनी हांवें ती बेस्ट दिली आनी हांवें डान्स केलो त्या खातीर. आनी म्हाका जजीजान विचारलें कितें करता, कशें तूं आतां मानसी 2020 जरी मुखार सरतलें, पार्टिसिपंट 20तल्यान सिलेक्ट जातलें जाल्यार तूं कितें अशें करतलें. सो हांवें सांगलें की म्हाकाय बी कितें अशें आपणालें एक नांव दाखोवपा जाय, मुखार सरून एक कितें एक बरी आपणाल्या फ्युचरान कितें करून दाखोवपा जाय, एक नांव म्हाजें फुडें काडपा जाय, हेच म्हाजें मन आसा आनी म्हाजो टॅलंट दाखोवपाक जाय. क्या बात आहे. म्हाका दिसता हे प्रत्येकान हे विचार करप भरपूर गरजेचो. आपल्या कडेन जो टॅलंट आसा तो फुडें येवन लोकां कडेन पावत आनी तातूंतल्यान आपलें जर नांव जायत जाल्यार ही तितपत बरी गोश्ट आसा. आनी हांव त्या खातीर हे सगळे जे कंटेस्टंट आसा तांकां हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की तांच्यांनी चूज केलें आमचो प्लॅटफॉर्म जंय आमी तुमचो टॅलंट लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता. जस्ट बिकॉज ऑफ आमचे पॅन्डेमिका खातीर आमी खंय तरी पुराय गोंय एका टायमार पॉज जाल्ले, ते आतां हळू हळू आमी अनलॉक जावपाक सुरू जाल्ले आसा. पूण टोटली आमी सेफ ना हें आमकां खबर आसा. गोंयांत केसीस ज्या तरेन आमकां
येवपाक लागिल्ल्यो. सो त्या खातीर हांव परत एक फावट सांगता, कीप सेफ डिस्टन्स आनी जे कितें SOPs आसा ते सगळे पालन करप भरपूर गरजेचें आसा. दीपक, खऱ्यांनीच खूब बरें दिसलें तुजे कडल्यान आयकून की तुवें चिंतलें की बाबा आपल्याक कितें तरी करपाक जाय आनी मानसी हो एक प्लॅटफॉर्म आसा जंय आपूण करूं शकता. सो ओवरऑल परफॉर्मन्स जेन्ना तुवें प्रेझेंट केले डान्स बीन, कसो आशिल्लो तुजो? बेस्ट, खूब बरें दिसलें आनी जजीसूय खूब बरे आशिल्ले. आनी अशें दिसूंक ना जेन्ना हांव स्टेजीर गेलें की म्हाका एक भंयशी अशी काय दिसूंक ना, की म्हाका खूब खुशालकाय दिसली डान्स करतना सुद्धा. फ्रीली हांवें केलें आनी म्हाजें आशिल्लें तें मनांतलें हांवें सगळें सांगलें आनी जजीसांनी बरें रिस्पॉन्सूय दिलो. सो आतां फुडें पळोवया. म्हाका दिसता खऱ्यांनीच खूब कौतूक करचें अशें दिसता जेन्ना एक नारी जेन्ना एक घर सांबाळटा, कामूय करता, आपलें पॅशनूय फॉलो करता आनी पुराय घर सांबाळटा आसतना सगळो विचार करता फ्युचराचो, तेन्ना हे मल्टी टॅलंटेड जे स्त्री आसा, जे नारी आसा, आमच्या गोंयचे जे बायलां आसा, तांकां खरेंच खूब कौतूक करचें अशें दिसता. कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट, म्हाका स्वेला सांग, तुवें जेन्ना आयकलें मानसी बद्दल, कितें आशिल्लें तकलेन आनी कित्या खातीर जॉयन जालें, कितें आशिल्लें? बरें दिसलें कित्याक फर्स्ट म्हळ्यार आमी एक फावट आमी लिपताय, आमगे टॅलंट दाखोवपाक मातशें भिताय. सो तेका लागून मानसी हो स्टेज जे आमी दिवपा जायना, आमगे टॅलंट दाखोवपाक मेळटा, स्प्रेड करूंक मेळटा. आनी तेका लागून म्हाका बरें दिसलें आनी म्हाकाय दिसलें वय म्हाकाय मुगे टॅलंट दाखोवपाक जाय, फायनली भायर काडपाक जाय. सो म्हाका बरें दिसलें. स्वेला, म्हाका सांग, तुज्या फाटल्यान जो पोस्टर आसा तो तुजो कीबोर्ड वाजयतना? वय वय मुगेलो. क्या बात है. एक बरी गजाल जेन्ना आपलो पोस्टर आपूण घरा कडेन लायता आनी 21st बर्थडे आतां 10 सप्टेंबर जाला. सो पापान म्हणून दाखयलो. क्या बात है. सो म्हाका दिसता तुजी फॅमिली तुका खूब सपोर्ट करता ह्या तुज्या पॅशनान? हय, बरें कोताय. म्हाकाय जावपा जाय टिचर, एटलिस्ट थियोरी टिचर मुगे भुरग्यांक शिकोवपाक कीबोर्डान. तुमच्या घरान आनीक कोण आसा जो म्युझिशियन आसा किंवा आनीक खंयचे इन्स्ट्रुमेंट वाजयता? मुगे घरा मुगे कजन्स हाय, ती दोग जाण मुगे माशेनागेली ती एकली बँडा हाय, दोगांयनी बँडा हाय. मुगे मामागे सायडीन ती एकली कीबोर्ड वाजयता, एकली वायलन शिकता. आमी सगळे तेच मितूंकू हाय, पाठांकू हाय. क्या बात है. म्हाका दिसता तुमच्या घरानूच तूं बँड सुरू करूं शकता, मग इन हाऊस बँड सुरू करूं शकता. ओय, सद्दां आमी शिकताय. तो बाराबो मेळोन प्लॅनिंग तेशें केलां. बरें, म्हाका सांग, जेन्ना तूं ऑडिशनाक आयलें, ऑडिशनाक तुवें परफॉर्म केलें, कितें परफॉर्म केल्लें ऑडिशनाक तुवें? हांवें सिंगींग केलें न्ही. सिंगींग केल्लें. आफ्टर दॅट कितें दिसलें तुका? कसो आशिल्लो तुजो एक्सपिरियन्स जजीसां कडेन उलयतना, परफॉर्म करतना? बरें दिसलें. बऱ्यांनी बरी उमेद मेळ्ळी आनी या एवरीथिंग वॉज गूड. जजी बरें आहले, एवरीथिंग वॉज गूड. क्या बात है. सो कमिंग बॅक टू समृद्धी. समृद्धी, एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां सगळ्यां खातीर आसा. आय स्टार्ट विथ समृद्धी. समृद्धी, म्हाका सांग, तुज्या लायफान असो कोण मनीस आसा जाका तूं मानसी म्हणू शकता, जे इन्स्पिरेशन आसा तुज्या खातीर, तुका सदांच इन्स्पायर करता नवीन गोश्ट करपा खातीर, खंयचे तुजें पॅशन फॉलो करपा खातीर, किंवा ओवरऑल असो कोण आसा जो तूं सांगपाक शकतलें? माझ्या लायफान हांव म्हाज्या आजेक पळयता आनी असो रोल मॉडेल म्हळ्यार दीपिका पादुकोण. कित्या खातीर? नाव दिस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग. कित्या खातीर? म्हज्या आजेक मिन्स ती म्हणजे ती पयलींच्यान स्ट्रगल करता. म्हजी मां हांव ल्हान आसतना एक्सपायर जाल्ली. सो तेन्नाच्यान ती म्हजी आजीय बी आनी म्हजी मांय बीन कळ्ळें. सो सगळें म्हणजे ती रांदताय बी बरी, ती सगळें हँडल करता, ती घरानूय हँडल करता, ती भायर हांव म्हाका अशें दिसता की तिका पळोवन की तिजे रूप हांव असं दिसता म्हाका. क्या बात है. म्हाका दिसता तिच्याच कडल्यान घेतला मेडला. खऱ्यांनीच म्हाका दिसता ही एक खूब बरी गजाल आसा जे समृद्धीन सांगलें. एक गोश्ट म्हाका दिसता लक्षांत घेवपाक जाय, आमी जेन्ना हो सगळे एपिसोड पळयता, आमचे कंटेस्टंट जे आसा न्ही, जे पार्टिसिपंट्स आसा, ते खूब विचार करपी आसा आनी विचार करून उलोवपी आसा. आनी तांचे विचार तितलेच बरे आसा. समाज बांदपा खातीर जे विचार जाय न्ही, ते विचार हे सगळे कंटेस्टंटा कडेन आसा. आपल्या आजेक जेन्ना रोल मॉडेल म्हणटा त्या वेळार कित्या खातीर? कारण ओवरऑल एक जर स्त्री म्हणीत, एक बायल मनीस, तांकां एक बऱ्यापैकी विचार आशिल्ले जाल्यार ती एक पास ऑन करप
जे ताजे आजे कडल्यान समृद्धी कडेन आयला सगळ्यो गोष्टी आणि तातले तातूंत परत रांदपूय बरें आशिल्लें म्हणटा, एक शिकवणूय बरें दिली आणि खुबश्यो गोष्टी आसतल्यो आनी तूं उलयतनाच कळटा म्हाका. खऱ्यांनीच खूब बरें दिसलें. दिपा, तुज्या खातीर तुज्या लायफान रोल मॉडेल किंवा मानसी अशें कोण आसा? सांगपाक म्हटल्यार म्हाजो मिस्टरच असो, तो म्हाका खूब सपोर्ट करता आनी ताजेच लागून हांव फुडें बी सरला. मेन म्हणल्यार म्हाजो मिस्टरच आनी अशें कोण ना. सो म्हाका दिसता तूं मिस्टराक खरेंच एक रोल मॉडेल म्हणून पळयता आणि तो तुका सदांच सपोर्ट करता सगळ्या गोष्टी खातीर. तुजें ऑडिशन रावंडाक आयिल्लो पळोवपाक? ना, सो तो येवंक ना. म्हाका दिसता जर तूं टॉप 20 सिलेक्ट जाय जाल्यार फुडल्या सगळ्या राउंडाक येतले ते आणि असोच सपोर्ट तुज्या खातीर आसतलो तांचो. ते तुज्या उलोवण्या वयल्यान कळटा आणि जे तुजें पॅशन आसा ते फॉलो करपाक ताजी कितली मदत आसा ही तुज्या उलोवण्या वयल्यानूच आमकां समजता. स्वेला, हांव तुजे कडेन येता. स्वेला, म्हाका सांग तुजो रोल मॉडेल किंवा तुज्या खातीर तुज्या लायफांतली मानसी कोण आसा? मामा पप्पा. आणि कित्या खातीर म्हणून? सगळ्या पावताय, सगळी दिताय, मागता ते सपोर्ट, बिग सपोर्ट. मागता ते दिता म्हणून आपले फेवरेट, बट सपोर्ट करता तुका? ना, मागते दिताय म्हणून पण होय सपोर्ट कोताय सगळ्यांक दिताय. हो सपोर्ट म्हाका दिसता तुज्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना फॅमिली आपल्याक अशी सपोर्ट करता तेन्ना आपूण खंयचीच गोष्ट अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखोवपाक शकता आणि खंयचीच गोष्ट आपल्याक अशक्य दिसना हे पयलीं लक्षांत दवर. आणि फॅमिलीचो सपोर्ट भरपूर आसप गरजेचो. परत एक फावट सांगता, जे पेरंट्स आसा तांच्यांनी आपल्या जे चिल्ड्रन किंवा आपले जे भुरगीं आसा ताका फुडें काडपाक, ताजो जर टॅलंट आसा जाल्यार ताजे कडेन हांव म्हणटा शिक्षण म्हत्वाचें. परत एक फावट सांगता, शिक्षण हें म्हत्वाचेंच, कारण वर्ल्ड जें आसा तें कॉम्पिटेटीव आसा. शिक्षण हें तुजें म्हत्वाचें आसाच. प्लस बरोबर जर तूं खंयचें तुजो आवडटो जर पॅशन फॉलो करीत जाल्यार खऱ्यांनीच खुबश्यो गोष्टी साध्य करपाक शकता. आणि हें जावपाक जाय तातूंत पेरंट्साचो रोल जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि ह्या वेळार जेन्ना भुरगीं घरा कडेन आसा, तुमच्या फुड्यान आसा, तुमच्या वांगडा आसा, त्या वेळार तुमी जाता तितलो मदत करप तांकां, जाता तितली तांचे कडल्यान टॅलंट जो तांचो आसा तो भायर काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. समृद्धी, दिपा, स्वेला, तुमी आयली, तुमी तुमचो टायम दिलो आमच्या खातीर आणि तुमी इतले बरे विचार मांडले त्या खातीर खऱ्यांनीच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. परत एक फावट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की अजून पर्यंत आमी टॉप 20 काडिल्ले ना. आमी सद्या वळख करून घेता आमचे कंटेस्टंट आसा तांची. आणि जेन्ना आमी ह्या संकटांतल्यान भायर सरतले, म्हळ्यार कोरोना व्हायरस हे जो पॅन्डेमीक आसा कोविड-19चो, तातूंतल्यान जेन्ना भायर सरतले त्या वेळार आमी परत एक फावट ह्या जर्नीक कंटिन्यू करतले आणि तो पर्यंत आमी ही वळख कंटिन्यू करूया आमचे कंटेस्टंटा कडेन. सो परत एक फावट समृद्धी, दिपा, स्वेला, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमी आयले म्हूण. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर सुद्धा. आणि देव बरें करूं. पळयत रावा स्टुडंट. थँक्यू व्हेरी मच.